कुडचड्यार जाल्ल्या दुसऱ्या नाट्य संमेलनात परत एक फावट सरकाराकडे मागणी आयल्या। कोंकणी संगीत नाटक अकादमी घडोवपाची, तशेंच नाटक हो विशय शाळेसावन विद्यार्थ्यांक अभ्यासक्रमान लावचो म्हणून 2 दिसांचे हे संमेलन आयतारा सोंपलें। साहित्य अकादमीच्या कोंकणी सल्लागार समितीचो निमंत्रक डॉक्टर भूषण भावे ह्या संमेलनात मानाचो सोयरो आशिल्लो। ताणे उलयतना ही अकादमीची मागणी केली, पूण तेच वेळार हे सांगले कला अकादमी असतना सरकाराक तियात्र अकादमी घडोवपाची कसलीच गरज नाशिल्ली, ताका लागून कोंकणी नाटक कुशीक पडले। देखून आता कोंकणी संगीत नाटक अकादमी जाय। म्हणजे कला अकादमी वॉज सफिशियंट इनफ टू टेक केअर ऑफ बोथ द परफॉर्मिंग आर्ट्स, नाटक आणि तियात्र। म्हणून म्हणजे आताय बी मागणी असा की गोय सरकारान संगीत नाटक अकादमीच्या धर्तीचेर एक नाटक अकादमी गोंयांत स्थापन करपाची गरज असा। साहित्य अकादमीतून ताचे वतीन जो करियर फॉलोअप असा तो आम्ही येता त्या वर्सान करतले हाची आम्ही खात्री करतात। कोंकणी संगीत नाटक अकादमी घडोवची आणि नाट्य संमेलनात नाट्य परिषद घडोवची असे थारावय संमेलनान घेतले। मुखेल पावणो म्हणून उलयतना कलाकार आणि शिक्षण तज्ञ भास्कर नायकान एक प्रश्न केलो, नाटककार म्हणून तितलेच ताकीचो दुसरो पुंडलीक नायक केन्ना तयार जातलो? तशेंच निजाचे कोंकणी संगीत घेवन संगीत नाटकां निमुरपाचें आव्हान तांणी मुखार आशिल्ल्या नाटककारांक दिलें। दुसरो पुंडलीक बाब केन्ना जन्मतलो अशें हांव जेन्ना म्हणटा, वॉट आय मीन टू से इज त्या ताकदीचो त्या लेवलाची तितली प्रगल्भ नाटकां बरोवपी आनी ती अशे लेखक आमचे मदीं केन्ना जन्मा येतले। कोंकणीत अजून संगीत नाटकाची परंपरा आयकली ना किंवा कोंकणीत अजून त्या प्रकारची संगीत नाटकां निर्माण जाली ना। ही एक चॅलेंज आसा। आमचे निजाचे गोंयचे संगीत जे वेगळ्या पद्धतीन नाटकान वापरूं येता काय कितें हें सांगणारो एक्सपर्ट न्ही, पण म्हाका एक फक्त हें सजेशन की कोणाकूय हें जर समज जर दिसता जाय जाल्यार तांणी जरूर ह्या दृश्टीन प्रयत्न करचो। कुडचड्यावेल्यान आमचो खबराकार प्रहर सावड्डेकार।